म्हापशा पोरण्या नगरपालिके लागसार आशिल्ल्या पोरण्या डिलेपिडेटेड इमारतीचो वासो तुटून पडपाक पावला। ही इमारत रस्ते कुशीक आशिल्ल्यान वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा। एखादो वासो रस्त्यान प्रवास करपी प्रवाशांचेर लेगीत पडूं येता। म्हापसा नगरपालिकेन हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक घडच्या पयलीं उपाय करचो अशी मागणी थळाव्या म्हापशेकारांनी केल्या। आम्ही वयताले मरे एका वाचलो पूण सकता वाचो भायर बसवला तो व्हडलो काल धाकटो पिंजर पडला भायर चढायचे आमी वयताले आमी आतां खंय आहा सारके पोरणे देवती तेजरूच आहा हेजे कडेन ते फार्मासी कडेन हांव म्हणटा कितें जाणा हे असो मागता सारको हांगा तर एक गाडी काय थांबना प्रत्येक टायम गाडी हांगा भावत आसता आनी कोण लोक वयता येता आनी हांव कितें म्हणटा असो वासो मातसो पळयात वासो सुवर पान परत पडटलो पडलो न्हू तो आनी कोण रावपाचो ना मोठोच पडना कितें जातलो तेजे उपरांत तूं आनी कितें पडोवंक शकता तेजे पयलीं हांव कोणा लागता पळय मुसळ लागता कोणाक कितें होटल लागता अशें तें लक्ष घाला तुमी मातशें करा तें काडा तें मातशें पडचें आदी एक कान धाकटो भुरगो पडला कोणाचेर तो तें बरें आसा जालें बरें काय जमलो तेका हे व्हडलो कोणाचेर रावनाका हांव एक सांगता तेचेर म्हणजे प्लीज एक काडाय मातशें पळय लक्ष घाला प्लीज पळय तुका खंय दिसता जाय हां तुमी आतां पयला हो वन वे आसा म्हापशाचो आतां तुमी गाडी वचून पयली आसा कितें आसा आयची जी आसा ती भोग्याची त्या हेजेर आयज तुमी दोन दिसा पयलीं एक पडलेलो आयज आमी वयतात चलून वयतात आयज अशें बिल्डिंगेचो अशी परिस्थिती आसा की तुमी गळे दवरले आहात आनी एक वासो पडला पळय तो आनी अशें ताच्या कडेन गळे भिजलेले आहा सो तेन्ना पडूंक शकता तेन्ना मुन्सिपाल्टी आनी ह्या ओनरान ह्या बिल्डिंगान ताबडतोब तेची धाडसुडी करून तेचेर हे हाडपाचें की लोकांक आमचे उपकार जावपाची होटलांनी काळजी घेवपाची तर हांव मागता की मुन्सिपाल्टी वचून आनी आमच्या सगळ्या म्हापशेकारांनी वचून ज्या जुनी बिल्डिंगी आसात तेंच्यांनी त्या बिल्डिंगेचेर जाता तितले बेगीन केअर टेकर करपाचें अशें हांव आमच्या म्हापशाच्या जनते कडेन आमच्या बिल्डिंगी आहा तो निवेदन मागता।